ताणें ही देवाची गोड आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्याहून अदीक तो कालतो जालो. मोरो पर्यान आनी खुर्सार मोरो पर्यान कालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातालांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रोसणेन परगडचें. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्या मुखार म्हज्यो आंगवण्यो पाळटलो. गरिबांक दादोशी जाय सोड खावूंक जिवूंक मेळटलें. सर्वेस्पराक सोदतात तीं ताका वाखाणटलीं. तांची काळजां शांतीन जिवू सदांकाल. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या. सगळी प्रितूम शेकान शेक सर्वेस्पराचो उगडास करून ताचेशी परतून येतली. सगळीं राष्ट्रां मेळून ताका पांये पडटलीं. कित्याक सर्वेस्पर राजवट चलयता. राष्ट्रांचेर पदवी चलोवपी एकलोच तो. ताका पांये पडटले संवसारांतले सगळे व्हड व्हड मनीस. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या. आनी म्हजो आत्मो ताचे खातीर जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बाळां ताची चाकरी करतलीं. फुडले पिणकांत सर्वेस्पराची खबर परगडटली. अजून जल्माक येवंक नासलोले परजेक ताचें बरेंपण कशी गाजयतली. हें सगळें केलां सर्वेस्परान. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा तुजी स्तुती आमी करतल्या. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. कश्टावतल्या न्हू तुमी, भार वांटयतल्या तुमी. म्हजेशी येयात सगळीं. हांव एकलो सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका बोरमोने जेजू क्रिस्ताचे शुभ नाम. महिमा तुका आसूं. बरोबर जेवणाक बसलेल्यांतल्या कोणेकल्यान जेजूक म्हणें, देवाच्या राज्यान जेवणाक बसप तो सुभागी. पूण ताणें ताका सांगलें, कोणेकल्या मनशान एक व्हडलें रात जेवण केलें आनी जायत्या लोकांक आपयलो. येयात सगळें तयार जालां. अशें आपयलोल्यांक वचूंक सांगूंक जेवणाचो वगत जातूच ताणें आपल्या चाकरांक धाडलो. पूण सगळेच एक सारके लिबां दिवंक लागले. एकल्यान म्हणें, हांवें बाट विकतें घेतलां तें म्हाका वचून पळोवंक जाय. देखून म्हाका भोगोस म्हूण उपकार मागता. दुसऱ्यान म्हणें, हांवें पाळ्यांची 5 जोतां विकतीं घेतल्यांत, तीं तपासून वता. देखून म्हजें वायट धरिनाका म्हूण उपकार मागता. तिसऱ्यान म्हणें, हांव लग्न जालां म्हणटच म्हाका येवंक जायना. हें सगळें चाकरान परत येवन आपल्या धोरयांक पडीत केलें. तेन्ना जीव पिंडोळून घरकारान आपल्या चाकराक सांगलें,
नोकराच्या वाटा तिट्यांतल्यान वेगीं वच आनी गरिबांक पांगड्यांक कुड्ड्यांक आनी कोट्यांक हांगा घेवन ये. मागीर चाकरान म्हळें, दोनया तुवें कर म्हणलें तें केलें. तोरीय आसतना आनिकूय स्वात आसा. आनी दोनयान चाकराक सांगलें, रस्त्यांनी आनी ओडपांनी वच आनी म्हजें घर भरता तशें लोकांक भितर येवंक बोड कर. आपयलेल्या भितरलो एकलो तरी म्हजें जेवण चाखूंक पावचो ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वाकाडली तुका क्रिस्ता. भगडीलो आमी घडये अशें आयकलां, कोण एक बापूय म्हणटा, हांव म्हज्या भुरग्या सांगाता जाय तो वेळ सारूंक सोदता, पूण म्हाका वेळूच मेळना. वो एक आवय म्हणटा आपल्या ल्हान भुरग्या सवें, हांव जेजूची खबर सांगूंक सोदता, जेजूच्या जिवितांतले घडीता सांगूंक सोदता, पूण म्हाका वेळूच मेळना. वो एक तरणाटे म्हणटा, म्हाका जायतो वावर करचो दिसता इगोर्ज मातयेन, पूण म्हाका वेळूच मेळना. ही तिनूय मनशां तीग जाण शुभ वर्तमानांत असली निभा दितले असली मनशां. एक्सक्युजीस. कोणी जर मनशाक काम करूंक जाय आनी ताका खुशी आसा जाल्यार खंयचेय भाशेन खंयचेय वाटेन ते करताच. पूण करूंक नाका जाल्यार नाका तसले निभा दिवन, नाका तसली एक्सक्युजीस दिवन थंयसरली पोळ काडूंक सोदता. ताका लागून सर्गीच्या राज्यांतय भितर सरूंक आमी निभा दिवंक फावना म्हूण जेजू आमकां म्हणटा सांगता. करचो आसा तो वावर करपूच जाय. आयचो वावर आयजूच कोबार करपूंक जाय. पूण तेच बरोबर देवान तर म्हाका संदी दिल्या जाल्यार म्हज्यान एक्सक्युजीस दिवंक जायना. जेन्ना म्हाका देवान हात दिल्या, हाता वरवीं देव म्हज्या लागची कितें तरी सेवा मागता. हात ना ताका देव ताची कडची असली सेवा मागचो ना, पूण हात आसून म्हज्यान एक्सक्युजीस दिवंक जायना. हे भाशेन दर एक आमचे कुडीचो सांगप, बाबा आयज आमकां तो असलें मोल आसा. एक्सक्युजीस दिवपाची, निभा दिवपाची, जाल्यार आमचेच भितर वचून आमकां विचार करुया. हांवूय ह्या शुभ वर्तमानांतल्या मनशा भाशेन काय सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें तुका दिलाय तो उलो आमी तुका भेटयता. तुवें दिलान मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उलो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जोड. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यार आमी तुका दिन वाचता, तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय तो दाताचो स्वर आमी तुका भेटयता. दाखवानी दिलान मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जोड.
म्हज्या बाबा कडेन म्हजें तुमचें बलिदान सत्पुलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं मागात हे तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या वादात आणि मोहिमेत आमच्या धाकट्या मोठे सोयीच्या दाबात सर्वेस्वर मारून घेऊ. प्रार्थया कोलवळ्या बापा ही जेजूच्या कोडी रक्ताची निर्मोल भेटवणी तुजे मुखार जोडो तिका लागून तुजे सुभा कापणुकीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे असो आमची काळजां उबारुया आम्ही सर्वेस परत वाढता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देऊन आसूया व वर्ष आम्ही करून पावा. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी शासनाच्या देवा सर कड्यान सर थंय आमी तुका दिन वासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय ताचे उद्देशी घेवन तांणी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी तोर मोह वाखाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सुवेस तूं स्वर्ग आनी संसार भोवला तुज्या वैभवान मुसळी तुका सय सय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सय मुसळी तुका सय सय. बापा कवस्तू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्याजेर क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेर कश्ट मरण ससुत्वेच्या आदी काडून घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिक्षांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सगळे स्त्रियाक आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परेन जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस पियात आनी आपले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यानी सासणेक कराराचे हे रगत पातकाचे मोगचडे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते मारून करें हे म्हज्या उगडासाक करा. दुसरो दर्दीन बाबतीचो दूत परगटुया सोमिया जेसू आमी हो लोकता आनी एका सगळे पियेता कितले फावटी गुणांनी आमी तुजें मरण करता. बापा तुमच्या मरणाचो आनी पुरुशवंतपणाचो आमी भक्ती करून उगडास करता आनी हो जिविताचो उणारी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आमी तुजी सेवा करत आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटून आमी समस्या पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भयण बापा फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळी आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्शवनपणाचो भरवसो धरून मेळ्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तरीत भशेन आमी उगडास करता एलितेर युरिसिसा ताच्या आत्म्याची काकूट कर तांकां तुजे इश्टा गतीन मेळ्ळ्या समस्यांक तुजें कोर सुडीत तुका मोड करून फावो कर आमा समस्याची दया करून आमी मागता तुजो आशिर्वाद सेंड्रल विकुलर हाचेर घाल म्हणून मागता. अकवार मरे देवाचे माई संगती भाग्यान दोन भितर सरकाळी तुका मानवल्याक त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्राच्या सुखांत आमकां वाडटा तांच्या सगळ्या तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पविदार बापा सर्वंदरान वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन.
आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकवलेले प्रार्थना बरोबर म्हणूया. आमच्या बाबा सर्वेच्या तुझे नाव होईसा, तुझे राहायचा कायम, तुझी गोष्टी स्वर्गात जाता तशी संसाराचा. आमचो दिसपट वेळायचा संभाली आणि आमचे चुकलेल्या दर्शिता तुझी आमची पातळा बघोस आणि आमकां ताने म्हणून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत समजताय आमकां सर्वीच्या सुखात आणि आमच्या सर्वंडराचे क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवचनात रखता तर आमकां तुजी उदारणां कृतीचो प्रार्थना सुदार आनी सर्व आकांताक वाडटाय. कित्याक आसोती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. म्हणजे क्रिस्तांतल्या तुज्या धर्मतांमुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातळ्याचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रतेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशल प्रमाणे तुका शांती दियातच तुका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रात चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सगळ्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दी. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाली. शेळयेच्या जेवणात आपयल्ली आमी सुदारली. सुम्या तुवें म्हजे चिंतोरेवचे म्हाका पावना वा तुज्या एका जावराक म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Priya. सोड पदवीदार आनी दयाळ बापा, तुझे देवीक बोळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक परजोळोसो कर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणात तुवें आमकां परतून जिवान आनी घोटायेन भरलें. तातूंत बासायल्लें स्वर्गीचें सूख जोडूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सगळ्या देव बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वरदान. गायनाचो F21 आयकोल्या